नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। भारताचो शेजारी आशिल्ल्या नेपाळांत राजकीय भूंयकांप, सोशल मीडिया सायटींचेर घाल्ली बंदी आनी भ्रष्टाचारा आड आंदोलन तीव्र जाल्ल्यान प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ऑलीन दिलो राजिनामो। गोंयकारांक बऱ्या कामाक विरोध करपाची जाल्यार सवय, 100% साक्षरताय आशिल्ल्या गोंयांत तरी अशा प्रकल्पाक करचो न्ही विरोध, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताचें विधान। भुरग्यांच्या फुडाराचो करचो विचार केलें आवाहन। आमकां आय.आय.टी. नाका अशें म्हणीत कोडार बेतोडेच्या लोकांनी एकठांय येवन केलो विरोध, गरज पडल्यार खर आंदोलन करपाची दिल्या शिटकावणी। कुंकळकारांचो फिश मिलाक खर विरोध, सैमाचेर हावळ हाडपी प्रकल्प आमकां नाका, थळाव्यांची भुमिका। नगरपालिकेनूय फिश मिला आड पास केलो थाराव। 30 ऑक्टोबरा पयलीं पुराय जातले मडगांवच्या रवींद्र भवनाचें काम, सांगता भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत। सुपरवायझिंग कमिटीचो अध्यक्ष विजय केंकरे सयत केली कामाची पळोवणी। बेकायदेशीर जमीन हातासपाच्या प्रकरणात ईडीची एका बांदकाम व्यावसायिकाच्या घराचेर धाड, हंजुणा 3 आनी आसगांवां 1 मेळून 4 जाग्यांचेर ईडीन घाली धाड। आता पळयात खबरो विस्तारान। भारताचो शेजारी आशिल्ल्या नेपाळांत राजकीय भूंयकांप आयला। फाटल्या 2 दिसांच्या नेपाळांतले जनरेशन झेड आनी तरणाटे मोठ्या संख्येन सरकारा आड रस्त्यार देंवल्यात। सुरवातीक सोशल मीडिया सायटीचेर घाल्ली बंदी आनी उपरांत भ्रष्टाचारा आड आंदोलन तीव्र जाल्ल्यान प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ऑली हांणी पदाचो राजिनामो दिलो। फाटल्या कांय दिसां सावन नेपाळांतल्या सरकारी यंत्रणांवयल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांक लागून वातावरण बरेंच तापिल्लें। सरकारी पावंड्यार सुरू आशिल्ल्या भ्रष्टाचाराक लागून विरोधकांनी लेगीत सरकाराचेर खर टिका केल्ली। ते उपरांत नेपाळांत वातावरण बरेंच तापिल्लें। हातूंत भर म्हणून नेपाळ सरकारान सोमारा फेसबूक, इन्स्टा, व्हॉट्सॲप, यूट्यूब आनी एक्स ह्या सोशल मिडिया सायटींचेर बंदी घालपाचो निर्णय घेतिल्लो। ताका लागून चाळविल्ले तरणाटे रस्त्यार देंवले। हातूंत जनरेशन झेड पिरायेच्या तरणाट्यांचो सगळ्यांत चड आस्पाव आशिल्लो। नेपाळांतल्या चाळविल्ल्या तरणाट्यांनी प्रधानमंत्री धरून हेर कांय मंत्र्यांच्या घरांक उजो घातलो। सोमारा पुलीस आनी आंदोलकां मदीं जाल्ले मारामारीत 19 जाणांक मरण आयिल्ले। ताका लागून मंगळारा परिस्थिती आनीकूच हाताभायर गेल्ली। मंगळारा सकाळच्यानूच कर्फ्यू लागू केल्लो अशें आसले तरी लेगीत नेपाळी तरणाट्यांनी आपले आंदोलन आनीकूय तीव्र केलें। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। लोकांक बऱ्या कामाक विरोध करपाची संवय जाल्ली आसा। आय.आय.टी. सारख्या महत्वाच्या प्रकल्पाक येवकार दियात, ओगीच विरोध करपाक जाय म्हणून विरोध करचो न्हय अशें स्पश्ट मत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलें। 100% साक्षरताय आशिल्ल्या गोंयांत तरी शिक्षणा संदर्भातल्या अशा प्रकल्पाक विरोध हो जावपाकूच जायना। भुरग्यांच्या फुडाराचो विचार करात अशें आवाहन मुख्यमंत्र्यान केलें। बऱ्या कामाक विरोध करपाची संवय जाल्ली आसा। म्हाका दिसता आय.आय.टी. सारके प्रोजेक्ट करता आसतना थोड्या अननेसेसरी लोकांनी विरोध करूं नये म्हणून करचो न्ही म्हणजे स्पश्ट मत आसा आनी वेलकम करपाची गरज आसा। गोंय सारकिल्ल्या 100% लिटरेट स्टेटीक अशा पद्दतीची मनोवृत्ती जी आसा ती बळगोवपाक जायना। आमी आमच्या भुरग्यांच्या फुडाराचो विचार करप ही काळाची गरज आसा। आमी आय.आय.टी. विरोध कित्याक करता हो पयलीं लोकांनी सांगचो। कितें म्हणून अशें कितें बाबा आय.आय.टी. विरोध करीत सारकें कोण तरी फाटल्यानच्यान फूस लायता म्हणजे थोडे मनोवृत्तीचे अशे जे लोक आसा पळय हे गोंयांत अशा पद्दतीचे नॅशनल प्रोजेक्ट येवपाक दिना। हांव जाल्यार म्हणटलो की हे राष्ट्रीय प्रोजेक्ट येता तांकां आमी राष्ट्र हिताक आनी गोंय जेन्ना नॅशनलिस्ट अशा पद्दतीचे आमकां प्रोजेक्टा खातीर सातत्यान सपोर्ट करपाची गरज आसा। एखादो भुरगो जेन्ना आय.आय.टी. आमचें एडमिशन जेन्ना मेळटलें पळय ताका प्रावड फील जाता। आज गोंयांतले भुरगे हांव पळयता जवळपास म्हणजे म्हाज्या इन्फॉर्मेशनाच्या प्रमाणे 10 ते 12 भुरगे आय.आय.टी. वेगवेगळे कडेन शिकता। पयर हांव जेन्ना वेल्लूर गेलो आय.आय.टी. थंयसर गेलो तेन्ना म्हाका गोंयांतले 10 भुरगीं म्हाका थंयसर मेळ्ळीं। हांव जाणा ते भुरगीं छत्तीसगड आय.आय.टी. आमच्या सुल्लाचो भुरग्याक एडमिशन मेळ्ळां। छत्तीसगडच्या आय.आय.टी. यू जस्ट इमॅजीन की आमच्या सुल्ला म्हाज्या मतदारसंघातलो भुरगो। सो जर आमी हांगासर आय.आय.टी. जाय जाल्यार आमच्या आनी गोंयकारांत आमच्या भुरग्यांक आमकां चड मोठ्या प्रमाणात एडमिशन हांगासर मेळटलें। आमकां आय.आय.टी. नाका अशें म्हणीत कोडार बेतोडेच्या लोकांनी एकठांय येवन विरोध केलो।
कोडार वाठारांत IIT आयली जाल्यार रानटी जनावरां, ओपा प्रकल्प तशेंच थळाव्या लोकांच्या बागायतींक धोको निर्माण जातलो असो हुस्को थळाव्यांनी उक्तायला। हे विशीं वेगवेगळ्या खात्यांक निवेदन दिवपाचो निर्णय लेगीत थळाव्यांनी बसकेंत घेतला। गरज पडल्यार खर आंदोलन करपाची शिटकावणी थळाव्यांनी दिली। आमकां जशें नोटिफिकेशन येयलां हितून गॅजेटीचेर की 14 लाख आनी वयर कितें तरी जे स्क्वेअर मिटर जमीन आसा आनी ती म्हणल्यार तेणी 4 शब्द वापरल्या, एक अनकल्टिवेटेड, अनयूज, रॉकी आनी बॅक। अशी जमीन 14 लाख नाच थंय आसा चडांत चड 2 लाख स्क्वेअर मिटर। म्हणजे थंय IIT येवपाक शकना। जर ती येयलीच समजा वर्सान जाल्यार ते बाकीची जमीन जी आसा ते घेत रावतले, कारण IITक मिनिमम जमीन जाय ती 12 लाख स्क्वेअर मिटर मिनिमम। तेच्या वयर मागीर ते जाय तितले घेवं शकता। आनी मॅक्झिमम हांवें पळयलां की IIT खरगपुरा कडेन 84 लॅक्स आसा। म्हणजे तांकां एकदां घुसपाक जर दिलें हळू हळू ते सगळे वाडत रावतले आनी ते घेत रावतले। आनी तुमी जाणा की टॅलंटेड लँड सुद्दां ते घेवं शकता। दुसरें आसा ते मुद्दो असो आसा की थंय कल्टिवेशन आसा। आमचे बरेचशे सादारण एक 46 लोक आसा पळय तांकां 95 ऑर्डर दिली मामलेदारान, ते टॅलंट आसा म्हणून। मागीर ते ऑफकोर्स फुडें कोर्स गेले ते अपर कोर्ट आनी ते सोडून दिली, पूण थंय अजुनूय कल्टिवेशन चालू आसा। ही व्हॅलीज आनी डोंगर अशे आसा, मावंटेन्स आनी व्हॅलीज आतां हे कल्टिवेबल। आनी थंय कितें आसा एकदां IIT येयत जाल्यार ते डोंगर बिंगर कापून ते व्हॅलीज बी सगळे नश्ट करतले आनी सगळे टोटल एनवायरॉन्मेंट जो आसा तो नश्ट जातलो। मागीर ह्या हेका IIT म्हणटा ते ह्यूज एस्टाब्लिशमेंट आसा। ते म्हणजे सादारण आमी पळयल्या प्रमाण थंय एक 20 ते 30 हजार लोक येतले, म्हणजे स्टाफ म्हण आनी कितें म्हण अशे सगळे लोक म्हण ते स्टाफ क्वॉर्टर्स येतले, थंय मागीर थोडी हॉस्टेलां येतली, अशें खूब मोठें एस्टाब्लिशमेंट आहे। आमकां दिसता एक कॉलेज येता म्हणून, हें कॉलेज न्ही, तेंचे जवळ जवळ 30 डिपार्टमेंट आसता। इतले व्हडले डिपार्टमेंट, इतले व्हडले एस्टाब्लिशमेंट, ज्या जाग्यार कोडराचे एरिया जी आसा, कोडराची लोकसंख्या जी आसा ती 1,500 आसा, थंय आमचे 30,000 लोक कशे एकोमोडेट जातले? ती वायल्ड लायफ थंय तेंचो तो जागो एक्चुली ते पंचायतीन बोर्ड करपाक लायला, गोव्या पासून सावध राहा म्हणून ते बोर्ड लायला आनी ते दुकोर गोव्या ती भोंवत आसता। ते जर थंय जमीन जर घेतली IIT जाल्यार फूल थंय वॉल जातली, मोठी वॉल काडटले ते, आनी थंय भितर कोणाकूय एलाव जावचें ना। ते सगळीं जनावरां हांगा येतलीं आनी सगळीं हांगा नाचणूच करतलीं, मनशाचेर हल्लो करतलीं आनी अशें कितें जातलें। त्या नंतर ओपा वॉटर वर्क्स आसा, ओपा वॉटर वर्क्स जे सकयल आसा, ती न्हंय जी आसा बारीक, ते सगळे पॉल्युटेड जे सोल्युशन आसलें सगळें ते पावसांत न्हंयक मेळटलें। हजारांनी टन्स सिमेंट लागतलें, केमिकल्स लागतले, मागीर हें जाल्यार सुद्दां तितल्यो लॅबॉरेटरी आसतल्यो, अशें पॉल्युटंट सगळें वयतले आनी न्हंयत वयतले आनी ते मागीर निमाणें तें उदक आमकां फोंड्या पणजेकाराक आमकां सगळें हें करचें पडटलें। त्या शिवाय उदकाची शॉर्टेज जातली ती बी वेगळी। हजारो लिटर्स, कितलेशेच लिटर, म्हणजे आमचे जी पॉप्युलेशन तेच्या 20 पटीन उदक चड जाय पडटलें। जर येयला सुद्दां जाल्यार तो कोमुजबी कडेन आसतलो न्ही। इट इज गिवन बाय डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन टू कन्सर्न डिपार्टमेंट ऑफ कोमुजाद। पूण शेअर होल्डरां विश्वासान शेअर होल्डरांक आतां तेंच्यांनी फुडें आतां सरता आमी जेन्ना जेन्ना अवेरनेस येयले, जेन्ना न्यूज जावपाक लागले, तेन्ना आतां लोकांक जी जागृताय येयल्या, कित्याक हे असलो जो वेव्हार आसा न्ही, हो आमगेलो कृषी प्रधान जावं आमी बागायतदाराच्या लोकांची एरिया, आनी ती घरून जर तितर कन्स्ट्रक्शन आनी हें जावपाक लागलें, लोक कशे जगतले? आतां कस खबर आसतली हे फोंड्यान जे टोटल म्हाल पळय आमचो जो बागायतदाराचो वता ते आख्खे गोंयान खबर आहा, हे बाबा कोसम शिवकार कोर्डराचे लोक म्हणून खबर आहा। आमकां नाका अशी घोशणा दीत कुंकळेच्या लोकांनी प्रस्तावित फिश मिल प्रकल्पाक खर विरोध केलो। लोकांचो वाडटो विरोध लक्षात घेवन कुंकळे नगरपालिकेनूय ह्या प्रकल्पा आड थाराव पास केलो। ह्या नादी आमदार युरी आलेमावानूय ह्या प्रकल्पाक विरोध केल्लो। कुंकळेच्या गावात पयलींच नाका जाल्ली दुयेंसां पातळ्या। हो फिश मिल प्रकल्प आयलो जाल्यार ह्या दुयेंसांनी आनीक भर पडटली। त्या भायर सैमाचें लुकसाण ते वेगळें। ताका लागून हो प्रकल्प आमकां नाकाच म्हणून कुंकळचे लोक सांगतात। ह्या नादी थळावो आमदार तशेंच विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावानूय ह्या प्रकल्पाक विरोध केल्लो। थळावे लोक आनी आमदाराची भूमिका लक्षात घेवन कुंकळे नगरपालिकेनूय ह्या फिश मिल प्रकल्पा आड थाराव पास केला।
महत्वाची गजाल म्हळ्यार 14 नगरसेवकांनी ह्या थारावाक तेंको दिलो. पळय कितें आसा न्हू, कुंकळ म्हणटा ती ही एक पॉयझनस विलेज जाला. हितूंक कसलें हें ना, कित्याक सगळी सरकारूय जाणा आनी असेंब्लीक आमकां एश्युरन्स खूब मेळ्ळे आसा. चिंतपाची आनी आसपा गजाल म्हणटी कितें आसा, असेंब्ली आमी पळयता, विधानसभाची असेंब्ली जाता थंय एश्युरन्स मेळटा आमकां एवरी टायम की कुंकळ इज अ व्हेरी पोल्युटेड. जावं एक 20 वर्सां लोकांनी भोगले त्रास भोगले आनी एवरी टायम एक एश्युरन्स मेळटा की फीश मील जावं कसले रेड कॅटेगरीज प्रोजेक्ट हिंगा येवपा ना म्हूण. आनी बॅकडोज फाटली दारान हो सरकार जो आसा बीजेपी सरकार, हांव डायरेक्ट कंडेम करता ह्या एक्टाचेर तेंगेले ह्या की तुमी बॅकडोर जावन हो इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड हो जो ही बॉडी आसा ती बॅकडोरांतल्यान तांकां परमिशन दिता. म्हणजे लोक जो कॅपी ऑपोज करता, जो आनी खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी जो ऑपोज करता, ती हाडून तुमी कुंकळकारा अड्ड्यार कित्याक घालता. आमकां प्रपोजल येयल्लो फॅक्टरीचो, फायल येयल्ली तेची आज आमगेली मिटींग आसली रेजोल्युशन घेवपाची. सगळ्यांनी ऑब्जेक्ट केला, पण आमच्या कावन्सिलान 14 कित्याक लागून केला, आमच्या लोकांक लागून केला. आमकां कितें फायदाच म्हूण केलो ना. हो येयले जाल्यार पोल्युशन आमी आसलो त्यो फॅक्टरी पयलीं तूं चड, आतां येयले जाल्यार आमगे टेंडर येयलो आनी आमी लोकांक मान घाल म्हटलें. आमकां लोक एक जाता आमकां कितें आख्या कुंकळ्या मारो येयल्या, कॅन्सर आहा आनी कितें आहा, चडोयत आहाय काय म्हूण. आतां आमगेलो पयलो सिनियर चेअरपर्सन आसा तेणेंच आयलो आपल्या एरिया पट म्हूण ते एरिया पट म्हूण जाल्यार कोण एकल्यान आमगेल्या कावन्सिलरां उदेश मुट्टेले एक चिरो लायलो काय आमी चला खूंय तुमी चोयला ते आमी आमगेली फायल पास करना आसतना आमच्यांची चोवपा जायना पयलीं सद्या वचोन थिंगा. आनी आमगे इंजिनियर तेगे तो विचारलें सारकें आहा, कित्याक विचारलें तें एक पाटीक मूळ जाता आमी पयलीं वयताय म्हूण थिंगा. आनी हिंगा हितून आमगेले युरी आलेमांव ऑपोजिशन लिडर तेणें आमकां प्रेस केलो ह्या मिटींगे आपल्या वयले कांय नाका. मेन मुद्दो तुम्ही म्हणताय कायदेशीर चेअरपर्सनाक प्रश्न केला, हो मेन मुद्दो तो रस्तो जो आहा पळय ह्या फिश मिला वचपाचो तो म्युन्सिपालिटीच्या एरियांतल्यान वयता. ह्या फर्स्ट फेजीचेर हे सगळें भायर पडटा की म्युन्सिपालिटीन एनओसी दिली जाल्यारच हे फिश मिल येतली. एक मुद्दो. दुसरे मुद्द्यार हांव कितें उलयता, फिश मिल ही जवळ जवळ 2 जुलयान फायल इनवर्ट जाल्ली आनी कावन्सिलाक कळटा 4-5 दीस पयलीं. हेज भितर कोणे भितरल्या भितर कोण येता हिंगा म्युन्सिपालिटीन कशें येता कितें जाता जें कावन्सिलाक कळना. आज चेअरपर्सनाक विचारलें जाल्यार चेअरपर्सना म्हणटा आपल्या फायल मेळना म्हणटा. हेजे वयल्यान कळटा की खंय तरी भायलो खंय तरी फोर्स आसा तो ही म्युन्सिपालिटी चलयता आमच्या चेअरपर्सनाक सोडून कळ्ळें. आनी मेन ही फिश मिल जी आसा पळय ती जे आमी गुगल मॅप्सा वयल्यान जे कोण कोण कितें कितें घातला हें घातला तेजेर रोड दाखयता आनी इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन हायकोर्टान डायरेक्शन दिला. इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन हांव कावन्सिलर म्हाज्या वॉर्डान तर इल्लीगल कितें कन्स्ट्रक्शन जाता न्हू जाल्यार हांव रिस्पॉन्सिबल आसतलो म्हणून सुमोटो 3/24 ह्या PIL अंडर हायकोर्टान डायरेक्शन दिला. कॉपी आसा तेरा 91 तो तुमी वाचलो सारकी कळटलो. तितून वॉर्ड कावन्सिलर जो लक्ष्मण नायक आसा हेणें सगळे हे ब्लंडर केला. हांवें थिंग तेजेर चार्जीय केले की तुमी ह्या हप्त्यान आसा म्हणून हप्तो घेवपाक आसा म्हणून फिश मिलाचो. कारण तुज्या वॉर्डान तर फिश मिल येता म्हणून तुका कळना जाल्यार तूं कावन्सिलर जावन फायदो कितें. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील. मडगावच्या रवींद्र भवनाचे काम 30 ऑक्टोबरा पयलीं पुराय जातले अशें भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामतीन सांगले. भौशीक बांदकाम खात्याचो नव्यानूच ताबो घेतिल्ल्या दिगंबर कामतीन विजय केंकरे आनी राजेंद्र तालक हांचे वांगडा रवींद्र भवनाच्या नूतनीकरणाच्या कामाची पळोवणी केली. मडगावच्या रवींद्र भवनाचे काम 30 ऑक्टोबरा पयलीं पुराय जातले अशें भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामतीन सांगले. जाल्यार रवींद्र भवनाच्या नूतनीकरणाचे काम योग्य दिशेन सुरू आसा, कामाचो दर्जोय बरो आसा. भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत ह्या कामात वैयक्तीक लक्ष घालता ते पळोवन बरें दिसता अशें मत रवींद्र भवनाच्या कामाची पळोवणी करपा खातीर नेमिल्ले सुपरवायझिंग कमिटीचे अध्यक्ष विजय केंकरे हाणें उक्तायलें. भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामतीन विजय केंकरे आणि राजेंद्र तालक तसेच कंत्राटदारा वांगडा रवींद्र भवनाच्या नूतनीकरणाच्या कामाची पळोवणी केली.
काम चलता. I think the most important thing is for supervision तुमचो PWD minister आयलो. That is the most important thing. What normally you need is communication. Communication आसूंक जाय आनी ते communication आसप is one thing. Second thing is Talak is the chairman who understands the details of construction. ताका लागून ते काम बरें जातलें इज वन मोर थिंग. तिसरें ताचे कॉन्ट्रॅक्टर देशपांडे आनी मागीर ताजी जी टीम आसा आनी PWDची टीम आसा ती सगळीं मनशां बरी आनी दे आर फोकस्ड. ताका लागून म्हाका दिसता जी डेडलायन आसा न्हय ताजे आज काम जातलें आनी तें बरें जातलें अशें दिसता. कारण तातूंत ताणें कितें केलें आतां रेनोवेशन करपाचें म्हळ्यार सगळेंच काडलें अशें करूंक ना. तातूंतली जी बरी वस्तू आसा ती तशीच दवरून मागीर तें काम केलां. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ताका लागून तें काम प्रॉपर जातलें आनी मागीर तुमकां ऑक्टोबर एंड पर्यंत ओपन जातलें. आनी अशेंच जावंक जाय गोंयांत जंय everywhere if there is any problem it should be tackled like this. ताका फोकस्ड तुमचें काम आसूंक जाय नाजाल्यार कांयच जावंक शकना हांगा. मागीर ते तुमी करा सगळी कडेन. हय बिकॉज वी हॅव अटेंडेड 2 मिटींग. आमकां दिसलें न्ही फर्स्ट मिटींग सुपरविजनची आनी सेकंड मिटींग कितलें काम जालें. स्टेजच्या फ्लोरिंगचें काम जालें. मागीर तांणी कितें ते सीट चेंज करपाचें काम स्टार्ट केलें. सगळें तांणी काम तांचें प्रॉपर फॉल सिलिंगाचें काम तांणी सुरू केलें. ताका लागून म्हाका दिसता तें काम जातलें. They are on schedule. Absolutely on schedule. I am happy that all the members, team headed by Sri Vijay Kekre, interacted with him, asked them also. They are also very happy as far as work is concerned, quality of work is concerned, and time schedule is also concerned. So after discussing with them, after discussing with the contractors, after discussing with the PWD engineers, there is a consensus that the work shall be completed by 30th of October. So target which is fixed is 30th of October. We will try to have mock drills somewhere around 28, 1 day or 2 days before, 1 day or 2 days before. Fire brigade people were also called in today. They also will give their requirement if anything is there within next 2-3 days. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. बेकायदेशीर जमीन हातासपाच्या प्रकरणात ईडीन हंजून वाठारांतल्या एका बांदकाम व्यावसायिकाचे घर आणि कार्यालयाचेर मंगळारा धाड घाली. सकाळी 9 सुमार सुरू केल्ली ही रेड सांजे मेरेन सुरू आशिल्ली. हंजुणा 3 आणि आसगांवां 1 अशी 4 जाग्यांचेर ईडीन धाड घाली. आता हे धाडीत ईडीच्या अधिकाऱ्यांच्या हाताक कितें लागलें तें मात कळपाक शकलें ना. लेटेस्ट अपडेट घेऊन तुमच्या मुखार येता ती म्हटल्यार की सध्या हांव आसा अंजुना ह्या भागान आणि अंजुना येवपाचें कारण म्हणजे एक लेटेस्ट अपडेट आणि एक इन्फॉर्मेशन तुमच्या मुखार घेऊन येता ती म्हटल्यार की आयज सकाळच्यान अंजुना आसगांव ह्या भागान ईडी तर्फे एक रेड जी आसा ही चालू आसा. अंजुना हांगासर वयलो वाडो म्हणटात भुमिका टेम्पल आसा त्या कुशीकूत एक वयलो वाडो आसा. थंयसर एका बिझनेसमॅनाच्या घरान सध्या सकाळी 6 वरांच्यान ते आतां मेरेन ईडी आणि मुंबय पुलीस हांची सध्या रेड चालू आसा. सध्या मुंबय पुलीस आणि ईडी जे हांगासर पाविल्ले आसा तेचें कारण फाटलें आमकां सध्या मेळोंक ना. पण अशें कळण्यात येता की सकाळच्यान तेंची जी रेड आसा ही चालू आसा. पुलीस जे आसा फोर्स भायर दिसण्याक येतात तर तशेंच बरेचशे ऑफिशियल्स इन्वॉल्ड आसा ह्या रेड कंडक्ट करपा खातीर. तशेंच आनी एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा ती म्हटल्यार अंजुना सायडीन आनी 2 जाग्याचेर ईडीची रेड चालू आसा. तर तशेंच आसगांव हांगासर ईडीची रेड चालू आसा. तर पुराय अंजुना आनी आसगांवान अंजुनान 3 जाग्याचेर सध्या ईडीची रेड चालू आसा. तर आसगांव एका जाग्याचेर ईडीची रेड चालू आसा. सो टोटल 4 जाग्याचेर ईडी आणि पुलीस हांच्या कोलॅबरेशनान 4 जाग्याचेर ईडी तर्फे हांगासर रेड
कंडक्ट करपाक सध्या सुरवात जाल्ली आसा सकाळच्यान. सोर्सा कडल्यान आमकां अशी माहिती मेळटा की ही जी रेड आसा हेच्या फाटलें कारण एक लँड ग्रॅबिंग, कोट्यादी पयशांचे खंय तरी अफरातफरी लँड ग्रॅबिंग, SITचे खंय तरी हांगासर इन्वॉल्वमेंट आसूं शकता अशें कळण्यात येता. सध्या हे बिझनसमॅन कोण, कितें केस आनी सध्या ह्या फाटल्या रेड कंडक्ट करपाचें कारण कितें सध्या आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया. जे EDचे ऑफिशियल्स आसा तेंचे कडल्यान. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. फसवणूक आणि बनावट दस्तावेज प्रकरणात मेर्शेच्या प्रथम सत्र न्यायालयान महत्वाचो निर्णय दीत पोरणे गोंय पुलिशेक ह्या प्रकरणात FIR नोंदवून तपास करपाचो आदेश दिलो. पोरणे गोंय पुलीस निरीक्षकान 1 म्हयन्या भितर FIR नोंदवून तपास करचो आनी न्यायालयाक अहवाल दिवचो म्हणून न्याय दंड अधिकारी अंकिता नागवेकर हांणी हो आदेश दिलो. मेर्शेच्या मिलरॉक टेम्पल टावर ह्या कॉपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीच्या राजेंद्र कामत हांणी हे विशीं कागाळ केल्ली. एप्रिलाच्या 19 तारखेर कागाळ करूनय पुलीस तपास करपाक फाटीं फुडें जाताले. ताका लागून राजेंद्र कामत हांणी न्यायालयांत धाव घेतिल्ली. हांव मिलरॉक टेम्पल टावर कॉपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीत मेर्शेचो चॅरमॅन आसतना म्हाजे कडेन एक ट्रान्सफर एप्लिकेशन आयिल्लें. त्या ट्रान्सफर एप्लिकेशना बरोबर जी शेअर सर्टिफिकेट आशिल्ली ती फॉर्ज सापडली म्हाका. त्या संदर्भात हांवें ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट फायल केल्ली. जी ही शेअर सर्टिफिकेट इश्यू केल्ली तांचें नांव आसा संजय घाटवल आनी जगदीश देसाय. ती कंप्लेंट केल्या नंतर म्हाका कांयच पुलिसांचो रिस्पॉन्स येवना. म्हणटरी हांवें मेर्शे JMFC कोर्टान एप्लिकेशन फायल केलें. ताचो निर्णय JMFC कोर्टान दिलो की जे जगदीश देसाय आनी संजय घाटवल आसा तांचेर पुलिसांनी FIR रजिस्टर करचो आनी इन्व्हेस्टिगेशन करून कोर्टाक कळोवचें म्हणून. सावड्डे वाठारांतल्या ट्रक ड्रायव्हरांक कोळशाची येरादारी करपा खातीर ओव्हरलोडिंग करून सुद्धा दर ट्रिपी फाटल्यान वास्कोकारां परस कमी दर दितात अशी कागाळ घेवन मंगळारा सावड्डे कुडचडे ट्रकवाल्यांनी कुडचडे पुलीस स्टेशनाचेर धडक दिली. जो मेरेन तिनूय वाठारांतल्या ट्रकवाल्यांक समान दर लागू करिनात तो मेरेन येरादारी बंद दवरतले अशी शिटकावणी लेगीत तांणी ह्या वेळार दिली. पळयात पुराय बातमी. संडेक हो इश्यू जाल्लो जो वास्कोच्यान ट्रान्सपोर्ट भरून आयिल्लो आनी थंय आमचे सगळ्यांनी मेळून जॉयंट मेळून सगळ्यांनी हाडायल्ले. सो त्या दिसाक संडे आशिल्ल्या कारणान मागीर एमिकेबली सोल्युशन काडटा म्हणून सांगिल्लें. दोनूय कॉन्ट्रॅक्टर त्या प्रमाणे आज आयले. तशेंच PSI आशिल्लो गौतम साहेब. तेन्ना आज खंय तरी सोल्युशन काडपा लागून ते आयिल्ले. पूण जवळ वरभर डिस्कशन जालें पूण तातूंतल्यान लोक सॅटिस्फाय ना. जो पर्यंत आमी डिस्कशन केलें तो प्रमाणे की तांचें म्हणणें अशें आसा की हांगा LP ट्रक आसा पळय ते 25 टनाचे 20 टनाचे अशे खूब गाडी थंयच्यान येता वास्कोच्यान आनी हांगा आमची 6 टायराची गाडी आसा त्या कितलींशीं वर्सां जालीं 12 वर्सां ते बेकार आसा. ते म्हणटा आमी लोकल जाल्ले कारणान आमच्यो पयलीं एक्चुली चलताल्यो 6 टायरां खूब 40 व्हडली गाडी LP चलनाशिल्ली चड. पूण आतां खंय तरी 300 गाडी तरी थंयच्यान हांगा येता ट्रान्सपोर्टेशन करता सावड्ड्या. तेन्ना ते म्हणटात त्यो गाडी खंय तरी आमकां त्यो गाडी आयिल्ल्यान ते चड टन हाडटा, ओव्हरलोडूय आसता. त्या कारणान आमकां खंय तरी हो एक रेट आमकां परवडना. कारण अंडरलोड करून खंय तरी आमकां हो एक रेट करून दिवचो. तो सगळ्यांक जो परवडटा तसो रेट करचो. तो ओव्हरलोडाक चलोवपाची कोणाची तयारी ना. फर्स्ट ऑफ ऑल हांव पयलीं क्लियर करपाक सोदता तुमकां. हांव एज अ केअर पर्सन म्हणून हांगा ना. एज अ ट्रक रेडिओ गाडी आसा. एज अ ट्रक ओनर जेन्ना हांव घरा वतालो तेन्ना म्हाजो डिस्ट्रिब्युटर हांगा खुबशे भुरगे आमचे ट्रक ओनर आसा म्हणून हांव खंय तरी भितर सरलो. जेन्ना म्हाका कळ्ळें हो इश्यू जेन्ना हांगा दोनूय कॉन्ट्रॅक्टर आयले आनी दोनूय कॉन्ट्रॅक्टराचो इश्यू जो आसा रिगार्डिंग जो गाडयांचो नंबर, सेकंडली रेटीचो इश्यू आसा. सो हांगा डिस्कस केल्लें आसा आनी लास्ट फायनल आमी कितें केल्लें आसा लास्ट जो कित्याक थोडे आमी जाणा वास्कोकाराक रेट वेगळो आसा, थोडे आनी थोडे ट्रक ओनराक वेगळो रेट आसा. आमी कुडचडकाराक खूब रेट कमी आसा. सो तातूंत भितर कुडचड म्हळ्यार सावड्डी कुडचडी एरिया. सो रेट जो कमी आसा कित्याक रेट जो आसा तो सगळ्यांक एकूच मेळपा जाय. कित्याक सगळ्यांच्यो गाडयो सगळ्यो एकूच बरोबर चलता. सगळ्यांक डिझल सेम लागता. सगळ्यांक टायर जावं बाकीचे जे मेंटेनन्स सगळ्यांक सेम लागता. पूण असो डिफरन्शिएट कित्याक काय म्हणटा हांव रेटीक लागून आमचे आतां सावड्ड्या कुडचड्यान मेळोन केपेंची मेळोन अरावंड 150 सुमार ट्रक आतां MPTंतल्यान वास्को MPTंतल्यान गोवा स्पॉन्जा ट्रान्सपोर्टेशन करता. फुल्स आनी पॅलेट्स करतात. आमची म्हणणी कितें आशिल्लें आमची एक तर आसा ओव्हरलोडाचो इश्यू. ओव्हरलोड भरलेल्यान आमची टायराची वेरिंग बी आसले चड जाता. आमकां मेंटेनन्स खूब जाता आनी तितूंत आमकां उरत ना कांयच. आमची एटलिस्ट आमी 10% सुद्दां आमकां कांय फायनान्शियली सपोर्ट जायना तितूंतल्यान. बचत म्हणटी कांय जाय चड एक्सपेंडिचराक वयता. आमचें म्हणणें आसा आतां ओव्हरलोडींग बंद जावचें. एज पर आमकां गव्हर्मेंट जे RTO पासींग आसा 11.5 पर टन आसा आमकां कॅरेज कॅपेसिटी त्या प्रमाणे आमकां ओव्हरलोडींग आमकां त्या प्रमाणे लोडींग दिवचें आनी त्या प्रमाणे आमकां रेट दिवची.
की जेन्ना म्हळ्यार रेट जायना न्हू तेन्ना म्हळ्यार आमी सगळ्यांनी मेळून ट्रान्सपोर्ट चालू करचो न्हू म्हणून थरयलेलें आसा. आतां आमची रिक्वेस्ट आसा एकूच की सगळे कॉन्ट्रॅक्टरांनी जाता तितले बेगीन आमचो इश्यू आसता सॉर्ट आउट करचो आनी आमकां रेट दिवची. रेडीघाट वाळपय वाठारांत भाजी घेवन वचपी टेम्पोचो अपघात जालो. मेल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या वाठारांत रस्त्यार अचकीत हेडगी गोरवां आयिल्ल्यान टेम्पो चालकाचो गाडयेवयलो ताबो सुटलो आनी टेम्पो रस्त्या कुशीक कोसळ्ळो. सुदैवान ह्या अपघातांत कोणाकच जिवीतहानी जावना. वाहन चालक विजेंद्र बोहत हो साल्वार जालो. रेडीघाटी 70 हांगासर एका भाजी व्हावू वाहनाचो अपघात जाल्लो आसा आनी गाडयेचें खूब लुकसाण जाल्लें आसा. ह्या वेळार मेळिल्ली म्हायतीनुसार म्हापशाच्यान वाळपेचे दिशेने येवपी एक भाजी भरलेली टेम्पो जेन्ना रेडीघाटी हांगासर पावली तेन्ना रस्त्याचेर गोरवां आसलेलीं आनी गोरवांक वाजयताना ड्रायव्हराचो गाडयेवयलो ताबो सुटलो आनी गाडी सायडीक वचून गटारान पडली आनी ती गाडी पलटी जाल्ली आसा. हातूंत 2 जाणां आसलेले भितर विरेंद्र बहात ह्यो म्हापशा हांगासर रावपी ह्यो वाळपे बाजारान भाजी घेवन आयलेलो. आज आठवड्याचो मंगळारचो बाजार आनी ह्या बाजाराक तेणी आपली भाजी हाडलेली. मात जेन्ना रेडीघाटी हांगासर पावली तेन्ना रस्त्यावयले गोरवां तो वाचोवपाक गेलो आनी रस्त्याच्या सायडीक गाडी गेली आनी पलटी जाली. हातूंत 2 जाणां आसलेले ते सुखरूप आसा. सुदैवान खंयचीच जिवीतहानी जावना मात गाडयेचें मोठ्या प्रमाणांत लुकसाण जाल्लेलें आसा. वाळपे रेडीघाट रस्तो हेतूर मोठ्या प्रमाणांत गाडयो वयता मात जेन्ना एक्सिडंट जालो तेन्ना गाडयो नासलेलो ताका लागून मोठी जिवीतहानी टळिल्ली आसा. ह्या प्रकरणाचो तपास आसा ह्यो वाळपे पुलीस करत आसा. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. गोमंतक टुडे हें बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.